लाटंबरचे दिवचले रानदुकराक मारपाक दवरिल्ल्या गांवठी बॉम्बाक घास मारिल्ल्यान पाळीव सुण्याक मरण आयलें. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात हो सगळो प्रकार कॅप्चर जालो. हो प्रकार घडलो तेन्ना कुशीक ल्हान भुरगीं खेळटना सीसीटीव्हीत कॅमेरात दिसतात. सुदैवान आनी कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. गांवठी बॉम्ब कोणे घालो हें खबर ना. ह्या प्रकाराचो फुडलो तपास सुरू आसा. लाटांबरचे दिवचल हांगासर आयज सकाळी एक गांवठी बॉम्ब फुटून एक कुत्र्याक मरण येयलें. घडिल्ली गजाल अशी की लाटांबरचे ह्या एरियेन रानडुकरांचो वावर आसा. त्या रानडुकरांक मारपा खातीर एक गांवठी बॉम्ब कोणेन तरी पुरून दवरलो. त्या गांवठी बॉम्बाचो घास मारलो कुत्र्याक आनी कुत्र्याक बॉम्बाचो फोट जावन कुत्र्याक मरण येयलें. ही गजाल जरी ल्हान आसली तरी आमकां जी सीसीटीव्ही फुटेज मेळ्ळा त्या सीसीटीव्ही फुटेजीन दिसून येता की तो बॉम्ब फुटच्या पयलीं सायडीकूच एक ल्हान भुरगीं खेळटालीं, थंय लोक उबे आसले, घरां आसा. तर अशा टायमार जर चुकून एखादो ल्हान भुरगो थंय गेलो आनी त्या जाग्यार तो बॉम्ब फुटलो आसलो जाल्यार ती एक व्हडली गजाल जातली आसली, एक व्हडली दुर्घटना जातली आसली. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. तो बॉम्ब कोणी दवरलो, केन्ना दवरलो हेची अजून खबर ना. हेचो फुडलो तपास चालू आसा. पूण आयज जी गजाल सकाळी घडली ती गजाल म्हटल्यार एका रानडुकरा खातीर दवरलेलो बॉम्ब, त्या बॉम्बाचो घास एका कुत्र्यान मारलो आनी बॉम्बस्फोट जावन आयज कुत्र्याक मरण येयलें.